सो हांव USA येयल्लो. म्हागे नांव मिरांशा नायक. हांवें जुजे फिल्म केला आनी न्यू कोंकणी फिल्म गेले पोस्ट प्रोडक्शनाक आहा. वाट म्हणून एक मराठी फिल्म केले आहा. सो जुजेक म्हागे खूब एवॉर्ड मेळ्ळ्या. म्हागे फिल्म बाजाराक वर्क इन प्रोग्रेसाक सिलेक्ट जाल्ले. म्हाका रिसंटली गोवा स्टेट फेस्टिवलाक 14 अवॉर्ड मेळ्ळ्यात. आनी आतां जेन्ना फिल्म फायनान्साची स्कीम आवट जाल्ली आनी तेजी ग्रेडींग जाल्लें तातूंत म्हाका C ग्रेड मेळ्ळें. तेजेर हांव खूब अनहॅप्पी आसलो. सो हांव मागीर एवॉर्ड घेवन हांव तांकां येयल्लो की म्हाका जे फिल्माक अवॉर्ड मेळटात आनी तेच फिल्माक तर C ग्रेड मेळटा आनी भायर म्हाका अशे रिव्यू मेळ्ळाय. हॉलिवूड रिपोर्टर, स्क्रीन डेली, सिने युरोपा हेंच्यान सगळ्यांनी इतले पॉझिटीव म्हाका रिव्यू घातलात. आनी तेजे उपरांत मागीर गोंयां येवन आनी अशें ना की म्हागे फिल्माक बजटूय कमी आहा. जेन्ना गोंयाक येवन म्हागे फिल्म फायनान्साची स्किमाक येता तेन्ना म्हाका C ग्रेड मेळटा म्हूण आय वॉज व्हेरी अनहॅप्पी. पूण आतां हांव येवन USA येवन मृणाला कडेन पर्सनली मेळोन उलयलो. तेणी म्हाका सांगलां की हें ज्युरीची डिसिजन आसलें, तुमी एक लेटर करात आनी ती आमगेली फिल्म इवॅल्युएट करतली. सो अँड म्हाका जे भशेन सांगला ते भशेन म्हाका खूब विश्वास बसला की ते अशें करता म्हणून आनी आय होप ते करतली. अदरवायज जातली हें की म्हाका फुडें अशें ना की म्हाका USA लागून हांव फिल्म करता ना कोणा लागून फिल्म करता म्हणून. हांवें सोफार 100 कोटी मोडल्यात. फिल्म काडून 2 शॉर्ट फिल्म केला, 3 फिचर फिल्म केला. मुखारय करतलो. म्हाका कोणागे सपोर्ट आसा ना ते हें ना. पूण एक सगळ्यांनी जेन्ना सपोर्ट केलो, गोंयकारान सपोर्ट केलो, USAन सपोर्ट केलो जाल्यार आमकां एक इम्पेटस मेळटा की फुडें अशेंच वचपाचें म्हणून. सो होपफुली म्हागे हें सगळी आतां तेणी जे म्हाका अश्युरन्स दिला ती करतली आनी आय एम होपिंग फॉर द बेस्ट. थँक्यू.